आसतले तांकां आमी आयज हें केलां ड्रायव्ह गेलो की तांकां सांगलां की कळयलां की मंडेसून तांकां आमी क्लियर करतले कित्याक आतां तांकां हें दिल्या वॉर्निंग दिल्या आनी तेमी सगळ्यांनी भितर वचपाचें कोण वेंडर आहाय तांकां आमी तांकां थोडे वेंडरांक भितर घातले 2 मार्केट केलेले एक ती ओल्ड फीश मार्केट आसली ती आमी रेनोवेट केला आनी तिंगा फूडवाल्यांक बसयले तांकां थोडे फूडवाले गोंयकार आहाय तांकां आमी थिंगोन घातले थोडे बसताय ते थोडे आमी हे मार्केटान घातले हे फीश मार्केट आतां आनी रेनोवेट केली ती आतां आमी थिंगा ती आयली ती फीश मार्केटान घातले थोड्यांक तशें करून आमी तांकां हें केलो आमी तांकां लिस्ट केलो हांवें आमचे EMIक सांगलां ऑफिसर आहाय तांकां सांगलां तुमी लिस्ट कर थोड्या हिंगा थोड्या थिंगा आमी प्लेस आहा थिंगा घातले आनी रस्त्यार आमी कोणाक बसपाक दिवपा न्हय. बेजिकली एक क्वेश्चन लिव आतां तूं म्हणटा हिंगा घालता म्हणटा सगळे फ्रूट वेंडर हे फ्रूट वेंडरूय भितरलेच विकतले थिंगा ऑलरेडी ते लोक थिंगा म्हणटा कंजेस्टेड जाले कितले लोकांक म्हणटा तुमी भितर हे शेडीन बसयतले. सद्या 2 वर्सां आमकां मारपा जाय 2 वर्स काडपा जाय आमची मार्केट फीश मार्केट जाता ते 2 वर्सां भितर आमी थोडे एडजस्ट करून बसयतले 2 वर्सां आमकां 2 वर्स मेळ्ळे 1.5 वर्स मेळ्ळे पुरो आमी एडजस्ट करून मागीर ते ऑटोमॅटीक ते थिंग वयतले थोडे ती फूड वेंडर आहाय न्ही ती गोंयकार आहाय ती तो एरिया क्लियर जातली मागीर आमी हे फूड पळय एप्पल हे विकताय आमी भितर घातले ती फीश मार्केट थिंग वयतली मागीर तांकां सामकें 2 वर्सां आमकां त्रास आसा. तो न्यू फीश मार्केट तुम्ही रेनोवेट केला पण तिने कोणच येईना म्हणते बाबडे म्हणटा कोण येना म्हणून आमी देखून हो ड्रायव्ह केला कित्याक रस्त्यार बसताय न्ही थोडे देखून तांकां गिरायक जायना दोगांयकूय गिरायक जावपा आमी तांकां एक पळय हें करतले घातले पेनल्टी बी करता रस्त्यार आता तुम्ही पुढे पेनल्टी मारतले प्लास्टिकां मारताय आमी रस्त्यार बसता पेनल्टी उखलून हाडटले आमी तांकां सामान उखलून हाडटले. कावन्सिलर वॉर्ड कावन्सिलर बाय शमी सरकारान हो इनिशिएटीव घेतला विथ द चेअरमॅन आनी सगळे लेबर म्युन्सिपालिटीचे कित्याक एक हांगा कशें जाला लोकांक वास्कोकारांक पार्किंगचो प्रॉब्लम आहा पार्किंग प्रॉब्लम खातीर हे फ्रुट्सवाले जे तेंच्या जागो आसतना पण आनीक जास्ती वाडयला म्हणून तांकां आमी कंपाउंडाच्या भितर घातला फेसिंग टू द रोड सायड आनी तांकां आमी सांगला हे तुमी भितर रावन विकपाचें भायर रावन विकपाचें न्हू ते आतां कितें जाता फ्रूट्स घातले तेणे भितर पूण भायर खुर्ची घातल्याने बसल्या काय विकपा खातीर पूण तांकां आमी सांगला तुमी रावा तुमकां जागो दिला बऱ्या भशेन दिला जागो तुमी बऱ्या भशेन काम केला कित्याक लोकांक वास्कोकारांक त्रास जावपा येना आनी हो आमी आतां म्हणल्यार हो आमचो फायनल ड्रायव्ह आसतलो हेच्या मागीर आमी लोकांक सांगचें येना जशें हांव सांगता चेअरमॅनाक तेणी एक्शन घेवपाची उखलून व्हरपाचें परत परत आनी कोणाक आपोवपाचें न्हू हें इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां कामां. एक्चुली खूब दीस पयलीं आमी जे फ्रूट मार्केट आसा ते सारकें म्हणजे तांणी एक्चुली फुटपाथ एनक्रोच केल्लो तुमी पळयलें जाल्यार आतां कंप्लीट फुटपाथ क्लियर जाल्लो आसा सो आमी तांकां टायम दिल्लो की बरें वेवस्थीत ते करून फुटपाथ सोडून मातशें भितर बसात म्हणून आनी बरें जालां अजून तांचे बारीक बारीक कितें आसा पळय तें अजून चालू आसा सो दॅट कस्टमर्स गेट एक्सेस तांकांय बरें वेवस्थीत जावन म्हणून हो ड्रायव्ह केल्लो तातूंत आमी जो मेन सालगांवकाराचो जो रोड आसा सिटी सांगतलो ताज्या बद्दल तो फूल रोड ब्लॉक जाता लोकल मार्केट घालता तरी सो खंय तरी तो रोड क्लियर सांजचे येवपाक थंय चलपाक जागो नासता लोकांक भोंवतले जाल्यार जागो नासता सो थंयची जी वेंडर्स आसा ते आमी 2 मार्केट्स केल्या एक हांगा आनी एक ओल्ड फीश मार्केट केला सो जे लोकल वेंडर्स आसा तांकां आमी त्या मार्केटान घालून एक क्लियर असो म्हणजे मार्केट रस्त्यार अवॉयड करपा सारकें एक परिस्थिती निर्माण करपाक ताज्या खातीर प्रयत्न चालू आसा ताज्या खातीर हो ड्रायव्ह केल्लो. मॅडम खंय तरी ते आतां फुटबॉले सांगता की तांकां भितरल्यान विकपा लायला म्हणून बट वील दॅट बी पॉसिबल आनी एक्चुली पॉसिबल आसा काय म्हणटा भितरल्यान विकपाक कित्याक ताजो सामान भायर आसतलो तो भितर आसतलो तितलो लांब आसूंक जाय मनीस त्याच खातीर दॅट्स वॉट वी आर ऑल्सो ट्रायंग ते म्हणटात खरें दे आर ट्रायंग टू से इट बिकॉज हांगा ब्लॉक नाका म्हणून वर्कआउट करचें पडटलें कित्याक थोडे लोक तांकां काडून दिवपाक ना कित्याक लागून मॅडम बिकॉज थोडे लोक ते सारके शॉर्ट आसा न्ही लांब आसूंक जाय मनीस तांच्यान थंय दिश्टी पडूंक जाय कस्टमर न्ही तो भितर रावन भायर कसो विकूंक शकता. एक्झॅक्टली म्हणटा जे बारीक कितें आसा पळय दॅट इज बींग वर्कड आउट ती आसा आमी आसा वी वील ऑल मीट तांकां परते मेळून वी वील वर्क आउट सम वे फॉर देम सो दॅट दे डोंट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड दे हॅव डन अ गुड जॉब म्हणजे बरें काम केलां कंप्लीट क्लियर केलां आनी जो तुमी पळयला आसतलो ऑलमोस्ट हो फूल एरिया आसा पळय जो फूल ब्लॉक आशिल्लो तो क्लियर जाल्लो आसा. आतां जो स्वयंपूर्ण चवथ बाजार आसा तातूंत आमी जाता तितलें माटोळेचें सामान जावं म्हणजे जे लोकल व्हेजिटेबल्स जावं आमी थंय अकोमोडेट करपाक ट्राय करता सो दॅट हांगा सिटीन रश जायना दीस कॅन केटर टू द नॉर्मल क्रावड आनी जो स्पेसिफीक चवथीचो जो बाजार आसा वी वील ट्राय टू अकोमोडेट इट इन द स्वयंपूर्ण चवथ बाजार सो दोगांकूय इजी जावन